Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. नेसेसरी आसा कारण खूपशा लोकांचे विषय आसात आणि आम्ही दोळे मुखार पळयलेले आसात की जांकां खरीच गरज आसा तांकां सुद्दां काही हे PHS कार्ड होल्डरांचो बेनिफीट मेळना आणि म्हणूनच ही सगळ्यो काही गोष्टी आमी रिवायव करप हें खूब महत्वाचें आसा आणि जे खरे खूब बंगल्यांनी रावता जे मौज मजे करतात अशे लोक हेजे फायदो घेतात तांकां सगळ्यांक आमकां डिलीट करून नवें एडिशन करपाक जर जाता जाल्यार आमी पळयतले हे आमचो प्रोसेस आमचो सुरू आसता. APL आणि BPL लिस्टिंग करप हें एक आमदार किंवा सरपंचाच्या आनी पंचाच्या हातान नासना. तातूंत थोड्योश्यो गायडलायन्स आसात, रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसात. ज्यांची इन्कम लेस दॅन 50,000 आसा दे हॅव बीन लिस्टेड एज अ PHS म्हणजे BPL ताका पयलू आशिल्लें आतां PHS कार्ड आणि हेजी जबाबदारी जी आसा पळय न्ही ती सगळ्या त्या देवळाचेर तो फेअर प्रायस आपलो रेशन कार्ड जो मेन हें आसा मेंबर आसा ताजी जबाबदारी ती ताणीन जशें केल्लें आसा तशें प्रत्येक सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान तांचें इन्फॉर्मेशन केंद्राक धाडून तें एप्रुवल केल्लें आसा. आतां अश्योच जर काही गोष्टी आतां 13 वर्सां पयलीं हें सर्वे जाल्लें आशिल्लें. आतां 13 वर्सां सर्वे जाल्ले तातूंतलो खूब एक भुरगो शिकून व्हड जालो आसतलो, ताका गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळी आसतली किंवा ताका बरे तरेची एक नोकरी मेळ्ळी आसतली. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात आनी परत आमी रिसर्वे करपा खातीर कंडक्ट करपा खातीर विदीन नो टायम वी आर गोईंग टू इनिशिएट द प्रोसेस